शुक्रारा जाल्ल्या सीसीपीच्या बसकेत अष्टम फेरी खातीर वाडयल्ले भाडे, पे पार्किंगा खातीर नव्यान काडिल्ले टेंडर आणि मार्केट सोंपो प्रश्नावयल्यान बरीच खंडागंजी जाली। अष्टम फेरीचे भाडे 27,000 करताना नगरसेवकांक विश्वासात घेवंक ना, तशेंच पे पार्किंगा खातीर नव्यान टेंडर काढला। सगळी प्रक्रिया जाली, मात हातूंत नगरसेवकांक बायपास केले म्हूण विरोधी नगरसेवकांचो आरोप। टेंडर रद्द करून नव्यान पे पार्किंगाचे टेंडर काडचे म्हूण उदय मडकेकर आणि सुरेन फुर्तादोरची मागणी। मार्केट सोंप्याचे टेंडरूय परतून काडचे म्हूण नगरसेवक मागतात। मीटिंग आम्ही पहिले डिस्कस केलं ती आमची पणजे कॉर्पोरेशन पणजी माती ती प्रायवेटायज करची म्हणून। कित्याक प्रायवेटायज करचे? कित्याक तिगूच जाण कॅबिनान बसून आख्खे पणजेचे डिसिजन घेता। पणजी कितें जावपाक जाय, टेंडर जावंक जाय, कितें जाय ते कितके अमावंट जाय ते आमचे कॉर्पोरेशन मिटिंगान येना। आमकां मागीर रिसर्च करचें पडटा। अजून पसून तेमी सोंपो कितको एरिया आहा तो तेमचे कडेन ना, पूण तेमी ऑलरेडी टेंडर केलो। समजलें न्हू? हिंगा कितें जाता कितें तुमी आतां आयकलां, उदय बाबान हांवूच बॉम्ब मारता हां म्हणून पणजेच्या लोकांनी तेमकां निवडून हाडला न्हू, म्हणून तेमी आतां पणजे कॉर्पोरेशन प्रायवेटायज करपाचें आनी पणजे तेमचें ऑफिस खंय आहा तें थंयसर तेमी चलोवपाचें। पे पार्किंगाचो इश्यू काडलो तो। पे पार्किंग इश्यू आसा पळय तेजो टेंडर काबार जालो। टेंडर काबार जालसना हांवें ते हेका धाडला, कोण तो गोमंतकाचो, तो तुमकां दितलो। तो ऑगस्टान काबार जाला, आतां 3 दीस जाले ते पयशे घेता। हे पयशे खंय वयता? आनी हाऊ डीड दे सायन गिव 6 months एक्सटेंशन विदाउट ब्रिंगींग टू द कॉर्पोरेशन मिटींग? स्मार्ट सिटीचेर आमी लास्ट टायम मिटींग तेंकां सगळ्यांक सगळे डिपार्टमेंट, सेवेज डिपार्टमेंट जावं ते जावं जी सुडा जावं खंयचे डिपार्टमेंटाक आपया, कित्याक लोकांचे फोन आमकां येता 2 वर्सांनी सिटी पाड घालून उडयल्या स्मार्ट सिटीच्या नांवार। आमी मेयरान आमकां एश्युरन्स दिली की असेंब्ली चालू आसा, असेंब्ली जाल्या बरोबर तेंकां आपयता म्हणून। असेंब्ली जाली, चवथ जाली, सगळें जालें। आतां कॉन्ट्रॅक्टरान बी पयल्या परत रस्ते सगळ्याक फोडल्या, कोण तेंकां विचारपी ना। तुमी काम पयलां फ्रॉम विवांता तास टू काकुलो मॉल पर्यंत इल्लेशे खंटा थंय कांय काम करना, फुडले खंटा कांय करना, तें काम कंप्लीट करना, कांय ना। लोकांनी भोंवपाचें कशें? 2 वर्सां जालीं लोक आतां त्रास काडटा। म्हणजे ते जालां भीक नाका कुत्रो आवर म्हणपाक जाता, ती नाका ती आमकां स्मार्ट सिटी आसा तेच आमी बरें आसले अशें लोकांचें म्हणणें आयलां। पूण लोकांनी त्रास काडपाचो कितको? बिझनेसमॅनान कितके सपोर्ट जावपाचें? आमी आज रिजोल्युशन घेतला, युनेनिमस घेतला सगळ्यांनी रावून, की त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे ऑडिट करचे, स्मार्ट सिटीच्या सगळ्या कामाचे ऑडिट करचे, तो पर्यंत ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचो पेमेंट होल्ड दवरचो। हे युनिमस रेजोल्युशन आमी गव्हर्मेंटाक धाडपाक लायला, ताका स्मार्ट सिटीचे सीएमाक इन्चार्ज आसा ताका आमी धाडपाक लायला। आनी कॉन्ट्रॅक्टर ताका एक मिटिंगेक फाल्यां मिटिंगेक त्याच खातीर बाबा तुजी टायम लिमीट कितले, ताका टायम लिमीट आसता खंयच्या कामाक। तूं अशें तेजी फूल पणजे फोडून दवरतलो आनी 2-2 वर्सां तूं कांयच करचो ना। आज तुमी ते एक्सपर्ट फार्मासी तो रोड पळया, आतां कितकी वर्सां 2 वर्सां तो रोड बंद, काकुलो मॉला कडली ती परिस्थिती पळया। म्हणजे हाका कोण विचारपी कोणूच ना। म्हाका खबर ना कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक भिता ते। आज कॉन्ट्रॅक्टर माथ्यार बसला सारको आमच्या, तो ती घंटा दवरता ताका पडूनच वचूना, माती काडटा रस्त्यार उडयता। बाबा ते ट्राफीक ब्लॉक जाता, ट्राफीक तेंचे टेंडरान आसा, ट्राफीक सुद्दां हे तेंच्यांनी हे करपाची पळोवपाची, तेंचो मनीस आसूंक जाय, सुपरवायझर आसूंक जाय ट्राफीक हे करपाक। थंय कोण आसना, गाडी थंय शिरकता, वरांची वरां ट्राफीक जाम जाता, लोक हांकां कोण विचारपाचें ना, कोण ना। आज आमी अशी CCP म्हणजे आमी तेंचे बॉस, एक जर कोणी खंयकूच सुद्दां काडटलो आमची परमिशन घेवंक जाय। आनी येद्या व्हडलें सामकें रेम्पर्ट काम चल्लां, कोण कोणाक विचारपी ना आनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर पावला। ह्या खातीर आमी सांगला की तेजो पेमेंट स्टॉप दवरचो, तेजे ऑडिट करचे, तो पर्यंत आमी तेका कांयच काम करून दिवचें न्ही। आनी हें परत ती मिटींग जी मेयरान सांगल्या फुडल्या थर्सडे 4 सुमार फिक्स केल्या। जे करतात ते महापालिकेच्या बऱ्या खातीर। अष्टमीच्या फेरयेची पयली 10 लाख 12 लाख अशी येणावळ येताली, अंदू ती 90 लाखांचेर पावली म्हण महापौर रोहित मोन्सेराताचो दावो। Look at the pay parking tender also. Now they were saying we have no, council has no idea and we have not brought it to the council. Now I have basically what was done during Uday's time when they had notified the pay parking area, we have increased it by 20% and that is it. There is no other issue to the thing. They just wanted to make it seem like it's a big deal even though it is not. But it is the auction is done without this thing meeting of the corporation. See, we had taken post facto approval for it. Okay, see now, like I was explaining also, see any delay is revenue loss to the corporation. Now if you're talking about a 3-month delay or a 4-month delay when it comes to tendering, you're talking about a potential revenue loss of 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs.
that is a lot of money to be lost also, right? So now for the sake of time, for the sake of speed and everything, we have taken post facto approval and we have brought it to the council also. The agreement is not signed. Once it is signed, we're going to bring it to the council for approval also now. There is nothing wrong. Anybody can please come and look at any of our documents also now. Pay parking tender now, we have gone off Udai's rate and we've increased it by 15 or 20%. So now none of these successes the opposition claim for their own also. If you're talking about the ferry collection, this we have collected what around some 90 lakhs. That is the highest collection in the past 10 years. So now when they are talking about, so what, now I'm talking, when you have the ferry collection, right? The Goans who are there, a handful of Goans, maybe 5, 10 of them who are traditionally come for the thing. You're telling me 10 people now should benefit over thousands of people in the city. That's what I'm saying. No, 90 lakhs, now that 90 lakhs is going towards the benefit and towards the development of the corporation also. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.